आज आमच्या येस. कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग आशिल्ली आणि स्पेशल मिटिंगेक आज एक चार आमचे मेन पॉयंट्स असे आशिल्ले. पयलो जो आशिल्लो तो आमचे डोर टू डोर कलेक्शन जे फाटलें जें आसा तें सप्टेंबराक सोंपता आणि न्यू प्रोसेस हो जावपा खातीर आमी हें केलां, हे प्रपोजल घेतला. आणि हेचे पळय आसा न्ही डोर टू डोर कलेक्शन हे आमचे थ्रू स्टेट वेस्ट मॅनेजमेंट फंड नाजाल्यार एनी अदर ग्रांट्स हितूंच्यान आमी हे घेवपाचे आसा. मागीर दुसरो पॉयंट आशिल्लो आमचो तो अप्रुवल ऑफ एडिशन ऑफ 2 फ्लोर्स इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग युटिलायझींग सेविंग्स अमाउंट. जी आमची म्युन्सिपालिटी सायडीची बिल्डींग एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जी नवी जाता तेजो ऑलरेडी 2 फ्लोर जाले आसा तेजे आणि फुडले 2 फ्लोर आणि 2 स्लॅब आमी तेका घालतात. आणि आमकां आशा आसा की आमची मिटींग सुरू जाली पयर आनी ते मिटिंगे आमी ठरयलें की बाय 19 डिसेंबर म्हणल्यार आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान उतर दिलें तें की ही आपूण बिल्डींग रेडी करतलो म्हणून. तेंची ही आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जी आसा सो ते घेतलां आमी. मागीर डिसिजन ऑन सोपो कलेक्शन विथीन फोंडा म्युनिसिपल एरिया एंड एलाइड मॅटर्स. आमचे सोप्याचें फाटले 2 वेळार ऑप्शन जाल्लें. आमकां बिडर कोणूच येवनाशिल्ले आनी ऑप्शन जावना. हे तिसरे फावट आज आमी डिसिजन घेतलां आणि फक्त आमकां एक ह्या वर्साचे कितले 7.5 म्हयने मेळटा. सो ते प्रमाणे आमी आमचो रेट जो आसा तो 7.5 म्हयन्याक एक अरावंड 32 लाख जाता. कळ्ळें न्ही. तितून गाडे बीन ते जे आसा ते ते वेगळे ते हे करून आमी आनी कांय वाडोवना. फाटलो रेट जे प्रमाणे आशिल्लो ते प्रमाणे तशेंच आमी ते दवरलेले आसा. आज म्युन्सिपालिटीची मिटींग येयलो. पयलो एजेंडा नंबर आशिल्लो तो डोर टू डोर कलेक्शन. जेन्ना म्हाका खबर आसा की हांव जेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट चेअरमॅन आशिल्लो 2023 पर्यंत, तेन्ना हांवें सगळें सुरळीत म्हणजे म्हाजें लक्ष आशिल्लें सगळें हेच्या कामाचेर आनी हांव तें सगळें मॅनेज करतालो. खंय गार्बेज उरली कितें ना सकाळीं 5 उठून हांव सगळें भोंवतालो, सगळें पळयतालो आनी ते हांव ब्लॅक स्पॉट सगळें आमचे सांगतालो. पण आयज परिस्थिती अशी जाल्या की 2023 नंतर की तें पळोवपाचें किंवा कितें काम करपाचें हें सगळ्यांनी विसरलेलें आसा आनी आपली जबाबदारी केल्ली आसा. आनी जो टेंडर केल्लो आमी डोर टू डोर कलेक्शनाचो तो म्युन्सिपालिटीन फक्त डोर टू डोर कलेक्शन म्हूण केलो. बाकीचे एंटायर घेवपाचें घेतलें ना. म्हणून म्युन्सिपालिटीक तो प्रॉब्लम जावपा लागलो. आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तो आउट ऑफ गोवा आशिल्लो पळय पुणेचो. आनी पुण्यान कशें आहा की पुण्यान घंटागाडी तेंची ती दारान येता तुवें कचरो तितलो व्हरता आनी आमचें कशें आहा फोंड्यान की आमी लोकांच्या दारान वचून कचरो घेतात आनी तो गाडयेन घालतात. ते कारणान तेंगे कडेन तें जालें ना. म्हणून आमी आतां तो परतो ऑप्शन काडपाक म्हणजे टेंडर करपाक केला. तेन्ना आमचें इतलेंच आसा की जो जाणकार आसा आनी गोंयचो कोण कॉन्ट्रॅक्टर तेका दिवचो म्हणून कित्याक आमची बेस कळपा खातीर.